Psalm chapter 119 verse 1. जांची साल निर्दोषी जी सरीसपराच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलतात ती करेन्स बागी. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31. इतले सकड आमच्या दोळ्या उचीर असताना आणि की आम्ही किती म्हणयेत, जर देव आमच्या पक्षेन असा तर आमचे विरोध रावतलो कोण असा. Psalm chapter 119. ती ताची शिकवण पाळतात आणि सगळ्या खालसान ताका सोदतात ती खरेंच बागी. कसलेच वाईट ती करिनात आणि ताच्या वाटांनी ती चलतात. तुझे आदेश तुवे आमकां दिल्याय ते सत्रायेन पाळूंक फरमायलाय. तुझे कायदे पाळूंक मुजी पावलां तीर आसूं. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका सोदतां. तुज्या आज्ञाचो मारोग सोडून सोलोंक म्हाका दिनाका. तुज्या कायद्याची वाट म्हाका दाखय आनी तुजी असर्या हांव नियाळतलो. कंतीन म्हजो आत्मो दुखां गळयता. तुज्या उतरां प्रमाणे म्हाका उबार. तुजे उतार म्हाका जिवी दिता म्हूण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटा. सगळ्या काळजान हांव तुजो उपकार मागतां. तुज्या बसवणे प्रमाणे म्हजी दया कर. वायटाच्या मार्गार पाय दवरूंक म्हाका दिवनाका, कित्याक तुज्या उतरांक हांव पाळो दितां. तुजे उतार म्हज्या पावलांक दिवो, उसवाड म्हज्या वाटेचो. तुवें बसयल्याय त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. Isaiah chapter 53 verse 4 and 5. खरेच आमचे कस ताणें बगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतेल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या केस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या. जोब चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. ताचे पूत एकेका दिसा एकल्या घरा सर्तेर जेवणां दिताले आनी आपल्या तेगा भयणीक आपणा सवे जेवंक आनी पियोंक आपोवण दिताले. जेवणाची सर्त काबार जातच जोब तांकां आपोवंक धाडटलो आनी तांचे शुद्धीकरण करूंक लायतलो. सकाळी फुडें उठून तांचे मदल्या जण एकल्या पासून एक होम बली तो भेटयतलो. तो म्हणालो, म्हज्या पुतांनी पाताळ केला जावयेत आनी ते आपल्या काळजांत देव निंदा उलयल्या जावयेत. हर एक पावटी जोब अशेंच करतालो. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 31. आपणाक सतमानतेल्या जुदेवांक जिसून म्हळें, म्हज्या उतराक तुमी काल सावन चलश्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीत जातेल्यात.